हय म्हणटच त्या काळाचो तुका उगडास आसतलो. वय जायती कांतार आसात लायक 1980 वर्साक हांवें टिकटॉक टायपीस कॅसेट केल्ली तातूंतले एखादर आमच्या शेजाऱ्याक एक रावता फामील गोवाचें नांव कामील आनीक बायल ताची मील आमच्या शेजाऱ्याक एक रावता फामील गोवाचें नांव कामील आनीक बायल ताची मील जातूकच नायट कामील सोरो पिवोन टायट उपरांत कामील आनीक इमील कोत्तात रे फायट जातूकच नायट कामील सोरो पिवोन टायट उपरांत कामील आनीक इमील कोत्तात रे फायट म्हणटा तोणे घेवन खंयच्यान पूण वस बोडी घेवन म्हणटा उट्ट आनीक बस ती म्हणटा तोणे घेवन खंयच्यान पूण वस बोडी घेवन म्हणटा पप 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 उट्ट आनीक बस. कारण ही कांतारां जायत्या लोकांच्या तोंडाचेर आसात खेळटात. एंटनी म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी जो रोजाच्या 2 उतरां वय तातूंतूय म्हाका एक रोल करूंक संदी मेळ्ळी. हय म्हणटच आमी एक धाकटोसो क्लिप पळोवया आनी I want to live with your parents and I want to get love from them and I want to give immense love from me to your parents. Honey, I want to stay with your ma and pai. What? Ma and Pai? You know Konkani? Oh, well, I know a couple of things more. ह्या तियात्र पालकाचेर वावर करता आसतना जायत्यो बऱ्यो वायट गजाली घडत आसतात. ह्या वेळार म्हज्या सांगाताक एंटनी आसा आनीक एक म्हाका उगडास करीन दिसता. जेन्ना मिलाग्रेस द चांदोर हाच्या तियात्रांत तूं एक भुमिका करतालो आनीक अकस्मात ती भुमिका म्हाका करची पडली हाचो तुका उगडास आसतलो. वय आनी त्या तियात्राचें नांव जावन आसा 70 वर्सांचे भुरगे. म्हाका अकस्मात बँक रिटन टेस्ट म्हणजे प्रमोशन टेस्ट जे हांवें आन्सर करूंक जाय आसलें बॉम्बे वचूंक जाय आसलो आनी क्रिसमसाचे दीस कोणूच एक्टर मेळना सगळ्यांचे तियात्र जोरान चलतात आनीक तेन्ना हांवें तुका उतर घातलें तुवें म्हाका हेल्प केलो 2 शो तुवें केले आनी जो रोल हांव करतालो तो रोल तुवें केलो आनीक वखदार आमी ते डायरेक्टराक पावले. जंय भशेन जायते फावटी आमकां वखदार आयज आतांच स्क्रिप्ट दिले आतांच सांजेर म्हणल्यार शो. हय म्हणटच तूं ती एग्जाम पास जालो आनीक बँक मॅनेजर जालो. आयज तूं देना बँकांत गोवा वेल्या काम करता. पूण एक गजाल हांवें आतांच म्हटलेलें पूण तुका हें कशें कितें मॅनेज करूंक तुज्यान जाता? खरेंच त्रास जातात दोनी करूंक. म्हाका उमेद बँकाचो वावर सारको करूंक तेच परी जेन्ना हांव स्टेजीर लोकांक दिसता तोवूय वावर बरे भाशेन जावं. कित्याक एक दीस हांवें तुका फोन केला उणोच 7:30 वरांचेर तूं बँकान आसलो. बँकान आसलो. जेन्ना तूं प्रमोशन घेता तेन्ना कितलो लेट पासून बँकान रावचें पडटा आनी तरी पूण हांव टायम एडजस्ट करता आनीक केन्ना एक संदी मेळ्ळी जाल्यार स्टेजीचेर वचोन कांतार म्हणटा वो एक पार्ट करता पूण सद्याक पार्ट करपाचें मातशें कमी केलां. पूण हातून देवाचोय आदार जाय. गोठाय बोड जें बोड आमकां मेवता वी आर जस्ट लायक टुल्स. आमी एक हातयारां आनीक जी हातयारां ही उजार करता म्हणजे देवाचो आदार आनी बोड मेवत जाल्यार ही हातयारां बरे भाशेन उजार करतात. आनी जो जें देणें देवान आमकां दिलां हें जावन आसा फुकट देणें. हें आमी लोकांच्या मुखार घालूंक जाय आनी हें हांव आतां करीत आयलां. आतां म्हाका 56 इयर्स जालीं तरी पूण तोच आवाज तीच क्वॉलिटी लोक जायते उजार म्हणटात तुजो आवाज तसोच आहा. हें जावन आसा एक देवाचो गिफ्ट. एक गजाल हांवें नोटीस केल्या तुजे मदें की जायते फावटी तुज्या फुड्यान जो मनीस येता आनी तुका विनंती करता की तुजो आवाज आमकां गरजेचो आमच्या VCDनी जावं आमच्या ऑडियोनी तुजो आवाज जाय म्हाका दिसता चडसो तूं ना म्हणना. ना म्हणून जाता ते भशेन हांव तो वावर करता आनी हांव पयशांचें तोंडूय पळयना. तुमचे लागीं तुमच्या बजेटाक कितें जाता तुमच्या बजेटाक कितें बसता ते भाशेन फारीक करात. म्हणजे एक पाटी फ्री आमकां करचें पडटा कित्याक एक जावन आसा एक देणें हाड. आनी त्या भायर तुवें जायत्या चलचित्रांनी बॅकग्रावंड सिंगर कसो जायते कडेन काम केलां आनीक जायते म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार बॉनिफास डायसाचे सुरवातीकच्यान म्हणजे जुलूम मागीर जबाबदारी आनी जबाबदारीन हांवें जायतो वावर केला. कांतारां बरय कांतारां कोर आनी मागीर जेन्ना फिल्म मेन रोल तेन्ना हिरो रोल हांवें केल्लो आनीक उपरांत कांट्यांतले फूल हांवें फकत एकूच कांतार म्हणलें बॅकग्रावंड आनी ते आमोरीच्या वेळार आनी ते लोकांक कितलें मानवलें आनी ते कांताराक म्हाका एवॉर्डूय मेवलो. एंटनी तुजी जितलीं कांतारां आमी आयकतात
ती आयकत रावल्यार पासून आमची लोकांची जी आस आसा ती उणी जावची ना. तुवें तुजो हो जो स्वादीक ताळो जो देवान तुका दिला ताचो तुवें आयज पासून बरे भाशेन वापर केला. आनीक जाणा जावंक सोदतालो की तुवें कितलीं सुमार कांतारां कंपोज केली आसतली. म्हजे सगळे मेळून 10 आल्बम म्हजे भायर सरले, प्लस जायते जाणांचे एक दोन आदीं एडवीन डिकोस्टा रिकॉर्ड करून दवरतालो आनी एक कॅसेटची 2 घालतालो पयलो. मागीर एकूच घालूंक लायलो. म्हणजे आमी खूंय आसूं, बॉम्बे आसूं, खूंय आसूं, येवजान तो रिलीज करतालो, कित्याक ताजे लागीं स्टॉक आसले. उपरांत जायते कडेन म्हाका संदी मेळ्ळी. फादर पिटर कार्दोजाचे जायते कॅसेटींनी, फादर नेवील ग्रेसियस ताजे जायते तियात्र नाचला हांव, धर्मीक तियात्र. मागीर प्लांतन फारिया, मागीर आतां सद्याक कालदाचे आसा एनएसआनी, ताजे तियात्र नाचतलो. आनीक पयलीं म्हाका बरी संदी मेळ्ळी ती आल्फ्रेड रोज. ताणें म्हाका पयलींच फावट इंडियेचे भायर व्हेलो आनी पयलींच फावट हांव प्लेनान बसलां तें फर्स्ट टायम, म्हणजे 1985 वर्साक ताजो म्युजिकल शो कुयट शारान. एकदम बरो आनीक मँगलोरियन आनी दोनी मिक्स. म्युजिकल शो तयार करपी पयलो मनीस तोच आल्फ्रेड रोज. आनीक इतलेंच न्हय, म्हाका आनीक संदी मेळ्ळी ती जेन्ना बॉम्बे 2 वर्सां कामाक आसलो तेन्ना म्हाका उमेद आसली हिंदी प्लेबॅक सिंगर जावपाक. सो हांवें कडल्यान मागीर एक टेस्ट आन्सर करून गेलो. पयलीं कोरस सिंगींग म्हणून घेताले, फकत कोरस सिंगींग करूंक, पूण ताका पासून एग्जाम आसली. आवट ऑफ 82 सिंगर्स ओन्ली 12 सिंगर्स पास्ड आनी तातूंत हांवूय पास जाल्लो. आनी म्हजे लागीं आजून पासून कार्ड आसा सिनियर सिंगर्स एसोसिएशन. तें जालें. ते भायर इंग्लीश ऑपेरांनी नाचला हांव. पयलीं फादर लुडजीन बारेट पणजे कला अकॅडमी हांव शिकोवंक वयतालो म्युजीक, तेन्ना ताज्या ऑपेरांनी नाचलां. प्रिन्सेस आयडा म्हणून ताणें एक ऑपेरा केल्लो. उपरांत म्हाका संदी मेळ्ळी मारगांव. जेन्ना हांव ट्रान्सफर जालो मारगांव देना बँक, तेन्ना म्युजीक सर्कल थंयसर फादर कामील शेयर, मायस्ट्रो फादर कामील शेयर, ताजे 2 ऑपेरांनी नाचलो इंग्लीश प्लेज, जिप्सी लव आनी लबॅल हेलेन. आनी असल्या ऑपेरांनी वांटो घेवप म्हणजे एक व्हडांतली व्हड खुशालकाय. आनी कित्याक ऑर्केस्ट्रा आसताले अबावट 50 म्युजिशन्स, 25 सुमार वायलिन्स आनी ड्रम्स आनी हें तें. आनी ते भाराचेर ते बिटाचेर तुवें तें कांतार सुरू करून आसलें मोटे डायलॉग्स आनी कितें जस्ट लायक व्हडले लायक लंडन बा कशें जाता ती भाशेन. आमकां गोंयकारांक संवसार मान दिता, गोंयकार गिन्यानान शाणे, दोतोर इंजिनियर मूस तशेंच रांदपी, देवान दिला आमकां देणे. आमी गोंयकार सदांच विस्वाशी, सांगची गरज ना कोणे. संवसाराक गोंयकारांनी नांव जोडलां, आपआपली आरती पोरमोणे. पूण आमचे मोदे थोडे गोंयकार आसात, हे गोंयकार वयर सोल्ल्यार कोत्ता न्हिदुकाय. दीस रात फकत चिंततात त्या गोंयकारान, कशी एकठांयली गिरेस्काय. ती गिरेस्काय एकठांव ताणें कोश्ट केल्यात, चिंतिनात उलोयतात ते कांयच्या कांय. असली वायट कर्तुबां दारून विपाडटात दुसऱ्याची सोवस्काय. एंटनी एक उगडास आयलो सेमी टावरिसाच्या एक जो निमाणो तियात्र ताचो जाला तातूंत तूं एक हिंदू कसो एक कांतार म्हणटालो. वय हिंदुवाची जायते हांवें हिंदुवाची कांतरां घडल्यान. पयलीं आदीं नशीब पारकी उडासा तें जायते हिट जाले. आनीक मागीर उपरांत जॉन डिसल्वाचे तियात्रान रोमाचे बराबर, उपरांत सेमी टावरिसाचे बराबर ताचे तियात्रान हिंदू अशें दोतोर भितर घालून. तुका उगडास आसा एक 2 लायनी उगडास आसतलो. लोकांक कितें सांगता गे घरकान्नी, तुका हांवें बल्ल्या भांगर आनीक जोडवानी, अशें म्हणजे डुएट ते. हय. मागीर ते अशें म्हणटा म्हणजे एक मंत्री आनी मंत्रीची बायल ती अशें ते म्हणटा कितें मागीर आपूण मंत्री जातलें आतां आनी तुका बूत शिकयतलें दाखयता तुमी भुरग्यांचे लोकांचे पयशे खातात भुरग्यांक. तें कांतार खरेंच इतलें बरें दिसतालें कारण एक वेगळेंच वेरिएशन कशें तातूंत. आनी रोमाय सारकें हिंदुवांचे भाशेन म्हणटाले. एंटनी तुवें तुजो जायतो मोलादीक वेळ म्हाका दिला. तुजी जायतीं कांतारां आमी लोकांक दाखोवपाचोय प्रयत्न केला, जरूर तीं लोकांक आवडटलीं. पूण तुजी ह्या फुडें येवजण कितें कशी कितें आसा? म्हजें एक
सारकें मनांतलें म्हणटात तें उरलां तें कोंकणी फिल्म काडपाचें आनी जिरोल हांव कशे भाशेन तें तयार करतलो पूण म्हाका जाय तें बरें स्टँडर्डाचेर उरलेलें आनीक तातूंत संगीत म्हणजे गितार रचप बरोवप चडसो वावर म्हजो आसतलो पूण तें बरे भाशेन जाल्लें आनीक सासणाक उगडासाक उत्ता तसलें फिल्म जाल्लें म्हाका जाय आनीक दुसरें आनीक प्रोजेक्ट म्हणल्यार हिंदी आल्बम जो म्हज्या मनान एक हें आसलो बॉम्बे वचून हांव प्लेबॅक सिंगर जातलो ती संदी म्हाका थंयसर मेळोंक ना हांव मागीर बरो ना जालो मागीर परत आयलो गोंयांत पूण जरूर हांव एक पॉप आल्बम तयार करतलो आनीक देवान वॉयस बरो दवरल्यार केन्ना एक खंयच्या हिंदी फिल्मान एक चान्स पडटलो म्हणटच ही तुजी तयारी चल्ल्या तर आयचे आमचे तरणाटे आसात आनीक जे संगितान आपलो वेळ दितात आनी आयज ते पालकाचेर कांताराय म्हणटात तांकां तुजी कितें संदेश आसतलो तांकां संदेश म्हणल्यार फकत हो की जाता तितलो हार्ड वर्क करचो जेन्ना हांव भुरगो आसलो म्हाका इतली उमेद आसली तियात्रान नाचपाची हांव जायते जाणां लागीं मागतालो म्हाका चान्स दियात कांतार म्हणून कोणें लॉजेंक उपकारो ना एक चान्स कोणा लागीं मागोंक जाता जाल्यार खालती जावन तो चान्स कोणाय लागीं मागचो आनी आपल्याची उमेद लोकांच्या मुखार दवरची एकूच म्हणल्यार हार्ड वर्क जो तूं त्रास काडटा त्या त्रासांचो तुका जरूर फोड मेवता आनीक तेन्ना आतां तरी लोकांक आतांच्या भुरग्यांक जायते सोंपेपणां आसा पूण आदीं हें सोंपेपण नासलें जायते चली लायक तियात्र अकॅडमी आनी जायत्यो आर्ट एंड कल्चर जायते तुका मुखार वचूंक मेवता ते मुखार वचूंक तेन्ना नासलें तेन्ना आमी फुकट पासून तियात्र नाचताले आनी आख्खी रातभर आमी मारगांव रावचें पडटालें कित्याक आमचो लास्ट स्पॉट मारगांव आनी सांगपाचें म्हणल्यार कितें आमी बसीन न्हिदताले प्रासार बसी रावताल्यो पुलीस स्टेशनाच्या सामकाराक थंयसर खंयची बसीचें दार ओपन आहा काय आमी पळयताले ते बसीन घुसताले सिटाचेर न्हिदताले सकाळ फुडें बस चालू जाले बरें बेग बेगीन देंवताले आदले अनुभव जायते आसात आनीक तुवें ज्यो भोंवण्यो मारल्यात त्योय जायत्यो आसात ताचेरूय भासाभास केल्यार म्हाका दिसता आमचो वेळ कसोच पावसना कारण तुज्यो गल्फांतल्यो जावं भायल्या लंडन 2 फावटी लंडन गेला हांव जायत्यो भोंवण्यो आनीक लिवीक लागून म्हाका वचूंक मेवना हांव पयर लंडन गेला तो सॅमी तावरसाच्या तियात्रान DYSP सॅमी तावरीस आफ्टर 21 इयर्स पयलीं क्रिस्टोफर मिना तांचे बरोबर गेल्लो उपरांत क्रिस्टोफर आमचो भायर पडलो एनिवे सगळे जे तियात्रिस्ट मरोन गेल्यात जे आमचे मुज्ग मरोन गेल्यात इस्टेजीचे वावर करपी मरोन गेल्यात तांकां हांव सासणाचें सूख आवडयतां तांच्या आत्म्याक शांती आवडयतां आनी खेरीतपणी आयची जी कार्यावळ आसा आमी तांच्या पासो ती कार्यावळ भेटोवया तूं कितें म्हणटा पळयचो हय आनी एंटनी तुवें म्हाका तुजो मोलादीक वेळ दिला त्या पासत हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुजो व्हड उपकारी इतल्यानूच एंटनी सांगाताक ही कार्यावळ सोंपयता आसतनाच इतलेंच सांगता की अखंड आनी तोकूच घेवन पालकाचो वावर करात तुमकां फळ जरूर मेवतलो आदिवस